नमस्कार इश्टानो, आयचो विशय जावन आसा कोंकणी आमची अस्मिताय। गोंय हें भारत देशांतलें सुपुल्लें अशें राज्य आनी आमची राजभास सोबीत सुंदर अशी कोंकणी भास। ह्या गोंयची व्हडपण गावपी, ह्या कोंकणी भाशेचें व्हडपण गावपी अशी ही कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करतां। हांव गोंयकार कवी मनोज नरेंद्र कामत सादर करता म्हजी कविता आरजे रॉक वाजाच्या सांगाता 99.8 FM कोंकणी उलय लंडन फुलय कार्यावळींत आवाज रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK। कविता सोबीत सुंदर गोंय। सोबीत सुंदर गोंय आमचें न्हंया दोंगरांनी नटलेलें। सोबीत सुंदर गोंय आमचें न्हंया दोंगरांनी नटलेलें। गिरेस्त व्हड दायज आमचें देवळां इगर्जांनी सोबलेलें। गिरेस्त व्हड दायज आमचें देवळां इगर्जांनी सोबलेलें। उंच तेमूक सत्तरींत सोसोगड अशें नांव। उंच तेमूक सत्तरींत सोसोगड अशें नांव। मांडवी जुवारी शापोरा भोंवडेक वता चडशे गांव। मांडवी जुवारी शापोरा भोंवडेक वता चडशे गांव। अरबी दर्या कुसव्यांत वचलां भांगराळें गोंय आमचें। अरबी दर्या कुसव्यांत वचलां भांगराळें गोंय आमचें। माडा बांदा कुणग्या शेतांनी पिकलां भातां कणस कश्टाचें। माडा बांदा कुणग्या शेतांनी पिकलां भातां कणस कश्टाचें। फळां व्हडवीक आंबो रोसाळ फेर्रांव कुलास मानकुराद। फळां व्हडवीक आंबो रोसाळ फेर्रांव कुलास मानकुराद। माणकुल्या इश्टाक म्हज्या हालवे साठां घालता साद। माणकुल्या इश्टाक म्हज्या हालवे साठां घालता साद। काजू मुट्टे रसरशीत हळडुवे तांबडे दोंगुल्लेचेर। काजू मुट्टे रसरशीत हळडुवे तांबडे दोंगुल्लेचेर। काण्णां चुन्नां कणेरां रूच सुट्टा जिबेचेर। काण्णां चुन्नां कणेरां रूच सुट्टा जिबेचेर। फुलां फुलतात परमळून मोगरीं जायो रात राणी। फुलां फुलतात परमळून मोगरीं जायो रात राणी। कवना गायत मधुर गळ्यान बोचुड्डेची म्होवाळ काणी। कवना गायत मधुर गळ्यान बोचुड्डेची म्होवाळ काणी। भोस लेगीत नमळ आमचो मनीसपणा वागणूक ताची। भोस लेगीत नमळ आमचो मनीसपणा वागणूक ताची। हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान रावती का सगळ्यांची। हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान रावती का सगळ्यांची। अभिमान आमकां भुंयेचो जल्म दिवपी मायेचो। अभिमान आमकां भुंयेचो जल्म दिवपी मायेचो। कोंकणी भास उक्तायतना परशुरामा बाणा किर्तीचो। कोंकणी भास उक्तायतना परशुरामा बाणा किर्तीचो। तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद। दिनवास। देव बरें करूं।